ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. या म्हाका अवकाश दिलेला भावपूर्ण कंकणी सक्कट सदस्याक मिगेल अनंतानंद धन्यवाद आणि अनंतानंद नमस्कार. हांगा जॉइन जाले सक्कट वैष्णवीक मिगेले कोटी कोटी प्रणाम आणि कोटी कोटी धन्यवाद. वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. शिला गुरुदेव की जय. हो हंगा करंट गेले. ओके यू एक मिनिट. करंट गेला. जायत माताजी. ओके माताजी. हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आइले हरे कृष्णा आइले कृष्णा. तो हरे कृष्णा आयची सेशन पण हांव प्रभुपाद लिलामृत संक्षिप्त जावन सांगते. डिटेल जावन सांगचे जायना म्हाका. तुम्ही डिटेल जावन अर्थ करून घेव आनंद घेवका म्हणजे प्रभुपाद लिलामृत वाचुकाचे. आज ही आम्ही थर्ड बुक कसं म्हळ्यार दारी दीप अवरೊಬ್ಬರೇ म्हळ्यार तो एकलोच उजवाड दितलो मनीस म्हणले हां. तो या बुक्का देखून फर्स्ट चॅप्टर स्वामी हिप्पी जनाक सगळ्यांक आव्हानिಸುತ್ತಾರೆ म्हळ्यार सगळ्यांक जनाक आपयता येयाची म्हणून. सो हे हांतू लास्ट हांवें सांगिल्लें स्वामी शिल प्रभुपाद सॅन फ्रान्सिस्को बाय सरला एरोप्लेन चढला म्हणून हांवें लास्ट हांतू सेशना सांगिल्लें. आतां आयची चॅप्टरान तूं कसं जाता म्हळ्यार प्रभुपाद सॅन फ्रान्सिस्को एअरपोर्टार देंवचे, प्रभुपादाक कशी वेलकम करताची, मागीर दोनीचे कसं म्हळ्यार प्रेस रिपोर्टर तांगेले इंटरव्यू, मागीर टीव्ही तो टेलिकास्ट जेवचे प्रभुपाद जाले. मागीर नेक्स्ट प्रभुपाद एक अवलॉन बॉल रूम म्हळ्यार एक मंत्रा रॉक डान्स ते कार्यक्रमात तो पार्टिसिपेट करता. मागीर नेक्स्ट चारीची कसं म्हळ्यार प्रभुपाद वार्डीक करता. एक वार्डीक न्ही, 2, 3, 4 वार्डीक करता प्रभुपाद. मागीर पांचाचे कसं म्हळ्यार प्रभुपाद एक सॅम म्हळ्यार एक ट्रेझरर जावन अपॉइंट करता. मागीर संचे कसं म्हळ्यार
प्रभुपाद मुकुंदाक ह्या मृदंग वाजूक ट्रेन अप करता सत्ताचे कसं म्हणारी ह्या प्रभुपादाले सकाळी संजवेळा कीर्तन प्रसाद फ्री डिस्ट्रीब्युशन ते पुरं राधाकृष्ण मंदिर भारी फेमस जाता सॅन फ्रान्सिस्को तो मागीर आट्टाचे कसं म्हळ्यार प्रभुपाद वाका वतना डिफरंट डिफरंट प्रकृती पळोवन कशी ते देवाले अस्तित्व तांचो आसा म्हळ्यार एक्सप्लेन करचे सो इतले टॉपिका वयरी हांव थोडे थोडे सांगता प्रभुपाद हे जाल्लेले इन्सिडेंट करता म्हळ्यार जानेवारी 16 1967 जानेवारी 16 1967 ಅಂತೂ ಪ್ರಭುಪಾದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕದಕ್ಕೂ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ವಿಮಾನಾರಿ येता ते विमान कंचे युनायटेड एअरलाइन्स कंपनी जेट विमान काही ताजे नंबर कितले 21 आता पयर एक विमान क्रॅश जालें न्हू ते तुमकां गोत सकडाक अहमदाबाद अंतू तांतू कितली की जन मिलींची तांतू एक भगवद्गीता जळनाशीक समज वरल्या प्रभुपादाले पिक्चर भगवत की वाजू येता काही जायना अशी सेफ जावन भगवद्गीताला हंतू ते ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद हे दाखयत कसं म्हळ्यार भगवद्गीता म्हळ्यार इम्पॉर्टंट म्हळ्यार ते देवान जळनाशी ते सोडला भगवद्गीता हे गोतेस की तुमकां सकडांक वय माताजी वय माताजी दाखयले त्यांनी वय 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 टीव्ही दाखयले म्हणताना प्रभुपादाला कितले ग्लोरीस पळयाची भगवद्गीता कितले ग्लोरीस म्हळ्यार हांतू कळटा तशीची प्रभुपाद सॅन फ्रान्सिस्को विमान फर्स्ट विमान प्रयाण के प्रभुपादाले सॅन फ्रान्सिस्को वतना प्रभुपादा कान्ना कचकी जुम जुम कचकी जात आशिल्ली के प्रभुपादाक फर्स्ट एरोप्लेनार वचचे तशी प्रभुपाद एरोप्लेनार देंवतना तागेल ಒಟ್ಟು ರಣಚೋರ म्हळ्यार एक शिष्य आशिल्लो ರಣಚೋರ तागेलें नांव तो दुड्डांनी ಒಟ್ಟು करून त्या प्रभुपादाल ಒಟ್ಟು टिकेटांनी काडून प्रभुपादाक एक सेक्रेटरी म्हणजे प्रभुपादाक हेल्प करता आता प्रभुपादाक कितले वर्स 71 years सो तागेल ಒಟ್ಟು ರಣಚೋರ म्हळ्यार आशिल्लो तो सूट बूट घालून टैयनी घालून सकड तागेल ಒಟ್ಟು प्रभुपादाल ಒಟ್ಟು आशिल्ले प्रभुपाद प्रयाणा वेळार कसले उरलेना चड उरलेना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सगळो दीस जप करता आसता कसले उरलेना मागीर सॅन फ्रान्सिस्को तो एअरपोर्टान तो देंवतना थंय कितले एक 50 जन हिप्पीस आसत तांकां कसं म्हळ्यार प्रभुपाद स्वामी कशे आसा पुरो आमगेले एक्सपेक्टेशन म्हणजे तो आमकां आन्सर दितल वे आमकां आमगेले क्वेरीज आमगेले कसकसने आमकां आयकू निमुका म्हण आसा तो ताका दिवची तशी शक्य की म्हणून तसले एक तांकां एक डावट जावन 50 जन हिप्पी प्रभुपादाक वेलकम करूंक सॅन फ्रान्सिस्को एअरपोर्टान येता तांतू कसं म्हळ्यार हे मुकुंदान ते मुकुंदानी जानकीन आपयलेलें न्हू मुकुंदान कसं करे गोल्डन गेट म्हळ्यार एक पार्कान तो सकट जन मेळ्ळो हरे कृष्ण कीर्तन कशी कोणी ट्रेनिंग दिवन आसता कशें हरे कृष्ण कीर्तन करका कशी करका म्हण तशी प्रभुपादान देवले जाता प्रभुपाद की जय म्हणून सांगून घोष जय घोष सांगून हरे कृष्ण कीर्तन करता प्रभुपादाक भारी संतोष येता हरे कृष्ण कीर्तना वेलकम करताची प्रभुपादाक पुष्पगुच्छ दिताची हार घालताची प्रभुपाद इन रिटर्न प्रसादा म्हणके ते पुरो बोके सकडांक सकड जनाक डिस्ट्रीब्यूट करता प्रभुपाद पळयची न्यूयॉर्क फर्स्ट टाइम कोणी प्रभुपाद निमगितल नाशिल्लीची हांगा वापस गेले तेन्ना प्रभुपादाक निमगितल नाशिल्लीची हांगा आतां कितले नमन्याचे प्रभुपादाक वेलकम पुरो जन 50 जन सकड मेळून भारी वेलकम करताची प्रभुपाद भारी खुश जाता तेन्ना प्रभुपादाक पुरा माळांनी काडून सकडांक जनां दिता तेन्ना प्रभुपाद एक माळा मणेश्वरान घालेली तांते एक घांट केशी प्रभुपाद उणे मोलाचे जाल्यार ते प्रभुपादाक भारी लैक जातके भारी लैक जावन प्रभुपाद
सांगतके ह्या पळय हे कसं म्हळ्यार ही म्हणी कितले चंदी देवालय सृष्टी पळय कितले हा तू देवालय हे म्हणून प्रभुपाद लायक करतके तशी हांगा प्रभुपादाक कसले गांध फूल सकड त्या नमनेचे जन वेलकम करता प्रभुपादाक. प्रभुपाद भारी खुश जाता प्रभुपादाक. प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र सांगून नर्तन करतके एअरपोर्टांत एअरपोर्टांत सक्कड नर्तन साकड हिप्पी जन पूरे जन उन्मादारी हात उब्बारनु नृत्य करतात की प्रभुपादाला ಒಟ್ಟು तसे भारी प्रभुपादाक कारारी कस्तिकार कॅडिलॅक कार के कारार बसकार मुकुंद मागीर ॲलन मेळलो न्यूयॉर्कांत तुम्ही ऐकन सांगिल्लो उडगा सशापुर ॲलन मेळलो तोय आसता प्रभुपादाला ಒಟ್ಟು तशी प्रभुपाद कारार बसकार न्हू घेवन येताचे घेवन येतना प्रभुपाद निमगिता ये कोणाल कार हावी कोहेन तागेल्वे कार कोई दिसताना म्हणून तो हावी तो ड्रायव्हर ड्रायव्हिंग करता सो हांव तुगेले गुर्त धरयनी म्हणून सांगता हावी कोहेनाका तो सांगता हावी कोण कसं जो प्रभुपाद तुका सांग वेलकम म्हणून सांगता तेन प्रभुपाद लेखता कसं म्हळ्यार तागेल गुरु गुरु भक्ती सिद्धांत सरस्वती आणि चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें उतर उडग आसता आम्ही कशी पश्चिमा गेलेल तशीची जन मस्त मेटिरियलिस्टिक जावन आसताची ह्या कृष्ण प्रज्ञे पूरे जगत्यांत स्प्रेड जाव का म्हणून सांगिल्लें प्रभुपादाक उडगास जाता. मागीर प्रभुपादाले हे प्रभुते हळ्ळी हळ्ळीक नगर नगराक हे कृष्ण नाम प्रचार करका म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू उतर उडगास येता प्रभुपादाक. तशीची प्रभुपादान येवची फुडेची मुकुंदान आनी जानकीन कुडून थंय कीर्तने सांगचे कीर्तन करचे पुरा स्टार्ट केले तशें निमित्त कीर्तने निमित्त प्रभुपादाक वेलकम करताची. प्रभुपाद पळयता थंय कशी न्यूयॉर्कांत एक सान अंगडींत देवस्थान केलेलें तशीची हांगा एक अंगडींत देवस्थान केलेलें ताका एक राधा कृष्ण देवालय म्हळ्यार एक या घाला बोर्ड घाला के ते पळोवन प्रभुपादा खुशी जाता. मागीर ते देवस्थाना लागींची एक 3 रुमाचे मस्त तितलेक लायक ना मस्त वायट आशिल्ले तितले चांग ना तितले तसले एक 3 रुमाचे एक बिल्डिंग प्रभुपादा राबच्या खातीर तांणी भाड्या घेवन आसता के पळय प्रभुपादा कितले ना म्हणे कष्ट म्हळ्यार प्रभुपाद त्या कसं म्हळ्यार फॅड्रिक्स हांव एक लायट घालता एक मिनिट हरे कृष्ण. प्रभुपादाक पुरा ते 518 फॅड्रिक स्ट्रीट काय ते देवस्थान खंय आशिल्लें फॅड्रिक स्ट्रीटाचे 518 नंबर थंय देवस्थान प्रभुपाद भितर वता थंय पुरा सकड कलर आंवगल्यान डेकोरेट केला के प्रभुपाद थंय एक ताका आसन दवरताची थंय बसता. मागीर प्रभुपाद सकडांक कीर्तने तुमी येवका पार्टिसिपेट करका म्हणून कीर्तन करता. मागीर उपन्यास लेक्चर दिता प्रभुपाद. मागीर सकड ह्या पुरा सॅन फ्रान्सिस्कोचे क्रॉनिकल एग्जामिनर म्हळ्यार पेपरान पुरा सकड येता. मागीर प्रभुपादाक भाड्या घेतिल्ले ते 3 रुमाचे बिल्डिंगा भितर वता. तो रणचोर सेक्रेटरी तागेले प्रभुपादा सकड वस्तून आयकून ते जोडसिता. प्रभुपाद थंय प्रेस रिपोर्टर तांगे लागीं उलयता तेन्ना एक प्रेस रिपोर्टर निमगिता तूं हांगा बोहेमियन म्हळ्यार ते एक जाती जन आनी बिटनीक तांकां सगळ्यांक तूं कृष्ण प्रज्ञेक आपयता आसवे कृष्ण प्रज्ञे तांकां वेलकम करतवे म्हणटा तेन्ना प्रभुपाद सांगता आमी जार्ली ज्यो बायल ज्यो कोण हे कृष्ण प्रज्ञे
तांकां म्हणून सीमित ना, सगळ्यांक आमी वेलकम करताची. आमी सांगील तशी ओपलारी आमी सगळ्यांक आमगेलांतू एंट्री आसा. तांणी जाल्यार फुडली फूड आसला म्हणके तांणी राबू जायना. आमी सांगील म्हणके तांणी चेंजीस हाडून आमगेलो ओटू राबयता म्हूण सांगता. तेन्ना सांगतात प्रेस रिपोर्टर निमिता तुमगेला तू मेंबर जावक जाल्यार तुमगेला येवक जाल्यार कसं करका म्हण. तेन्ना प्रभुपा सांगता आमगेला तू 4 प्रिंसिपल्स फॉलो करका म्हूण सांगता. कसं म्हळ्यार कॉफी टी सिगरेट हें लिकर सेवन करता, मांसाहार करूं नज, मागीर गॅमलिंग करूं नज, परस्त्री संघ करूं नज. हे 4 नियम फॉलो केल्यार तुमी आमगेले हातू कृष्णा कॉन्शियस संघांतू तुम्ही मेंबर जेवयता म्हणून सांगता. तेन्ना रिपोर्टर निमिता तुमगेल्या तू ह्या कॉफी च्या लिकर तांतू LSD आणि ते मारिजुवाना ते ड्रग्स तेवय घेवचे नजे म्हणटा. तेन्ना मागीर प्रभुपा म्हणटा ते ड्रग्स तेवय घेवचे नज. हांगा सक्कड मिगेल शिश्यान सकाळी उठका न्हावका, मागीर 3 पंता आमगेले प्रेयर्सांतू पार्टिसिपेट करका, व्रत नियम फॉलो करका. हे कसं म्हळ्यार एक सायन्स ऑफ डिवोशन, हे एक सायन्स ऑफ डिवोशन आमी फॉलो करचे, ते पुरो फॉलो करका म्हणून सांगता. हे सकड तांकां रिपोर्ट प्रेस रिपोर्टर तांकां सकड आमगे तत्वा विशय इंट्रस्ट ना. हे प्रभुपाद कशी हिप्पी जना कशी कंट्रोल करता, तांकां कशी चेंज करता म्हळ्यार इंट्रस्ट आसा. तशी प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार हे देवची हे सक्कड संपत्ताचे यजमान आणि सक्कड सुख ताणे दिवचे. जगत्या सुखाक तोची आमकां आधारू आणि तागेले आराधनेचे आमगेले मेन गुरी म्हळ्यार मेन आमगेले इंटेंशन ताका तागेले खुशी खातीर आमी काम करचे म्हणून प्रभुपाद तांकां सांगता. तेन्ना प्रभुपाद मागीर थंय आशिल्ले जनाक हें करून सांगता उलयता आनी पुरा जनाक प्रभुपाद ताणें घाल्लेले माळ्यांनी पुरो दिता, प्रसाद दिता, सगळ्यांक आशिर्वाद करता. तांकां भारी खूश जाता. दनपार जेवणा समय जाता. प्रभुपाद अर्द जेवन पुरा जनाक प्रसाद दिता. मागीर प्रभुपाद विश्राम घेवच्याक वता. तशीच ते दिसू टीव्ही दूरदर्शनांतू प्रभुपादाले सॅन फ्रान्सिस्को आईल विशय पुरा प्रचार जाता. प्रभुपादाले व्हडले चित्र, प्रभुपादार कशी सॅन फ्रान्सिस्को एअरपोर्टान हिप्पी जनांना कशी वेलकम केलेले त्या पुरा सकड दूरदर्शनांतू प्रचार जाता. आणि कसन प्रभुपादा सांगताच म्हळ्यार दिगची हात पाय आशिल्लो आनी कावी बण्णा आंवंगल घालेलो एक संतू हिप्पी जनाले स्वर्ग सॅन फ्रान्सिस्को करता आसा. हिप्पी जनाले स्वर्ग सॅन फ्रान्सिस्को करता आसा. आनी तो कशी म्हळ्यार एक कर्मठ पंथाचे एक नायक कशी आसा. आनी हांगा सॅन फ्रान्सिस्को नगरांतू एक नवे नमने धर्मोप उपदेश करता आसा म्हणून पुरा तांतू इंटरव्यू सांगता. तू पुरा पत्रिकेन तू न्यूज पेपरा सकड येता. ते प्रभुपादाक वाजून सांगता मुकुंद सकड आयला. प्रभुपादाक सांगता प्रभुपादा खुशात एक तर्फेन सगळ्या जना कळटा कसं कृष्णा प्रज्ञ कसले म्हळ्यार कळटा न्हू. प्रभुपादाक तशीची त्या खुशी जाता. आमी कसं म्हळ्यार जाती लिंग भेद वर्ग भेद जाती खंयची ना, लिंग कसले ना, वर्ग तो वर्गाचो तो रिच ते पुवर कसले भेद ना अशी आमी सगळ्यांक आमी भितर घेता. तेणे हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन सगळ्यांक आमी यो म्हणटाची म्हणून प्रभुपाद सांगता. हे प्रभुपादाले एक औदार्य म्हळ्यार कितले नमने एक
ब्रॉड माइंडेड हार्ट तेगे माइंड आनी कितल प्रभुपादल हातू कळटा असो. नेक्स्ट आमी वच्या हे अवलान बॉल रूम अंतू मंत्रा रॉक डान्स कार्यक्रम. ह्या हानी मुकुंदानी या हांतू एक रॉक डान्स कार्यक्रम हातू प्रभुपादाक आमी पार्टिसिपेट करुया म्हणून सांगता. प्रभुपादाक हे कडे एक म्हणता लायक जायना जाल्यार मेरी शिष्यांक नाका म्हणची तशी दिसना. असल आनी तांकांय गोत आसा सॅन फ्रान्सिस्को असल जाग्यारी आमगेले गुरूक आपोवन व्हरचे लायक न्हय म्हणून दिसता तांकां. जाल्यार ह्या हांगा मस्त जन मत्त जावन ड्रग्सान मत्त जालेले हिप्पी जन आसताची आनी मस्तू नमने म्युझिक रॉक म्युझिक आनी सगळें आसून प्रभुपाद असल हांतू वचची व्हरची म्हणून तांकां फील जाता. जाल्यार ताज निमित्त आमगेले राधा कृष्ण देवस्थानाक सुमार $1000 गटल्यान इन्कम मेळटा म्हणलें तांकां मुकुंदाक आसता. तर प्रभुपाद कसले सांगना खडाखंड सांगना जाल्यार तांगेले उत्साहाक कसले म्हणा तशीची. नेक्स्ट हयग्रीव हांगा न्यूयॉर्का देखून येयला हयग्रीव आनी तांणी पुरा सकड हांगा एक म्युझिकल बँड जन आसाची तांणी ऑलरेडीची हे आहा रॉक हांगा प्रोग्राम तांणी आयोजन केलेलो आसता म्हणून सांगता. तशी सॅम म्हणलो एकलो मुकुंदाल एक हेल्प करता. हांगा पुरा अरेंजमेंट्स जाला पुरा ऑर्केस्ट्रा पुरा सकड येता. ॲलेन्स मीन तो पदनी म्हणटा लायक कीर्तनांनी करता. तुमकां सॅन फ्रान्सिस्को इंट्रोडक्शन दिता परिचय दिता. तुमी थोडेची हरे कृष्ण कीर्तन करून मागीर तुमी भायर वचेता. हांगा हे कार्यक्रमाक 4000 जन येताचे म्हणून सांगता मुकुंद. 4000 जन येताचे म्हणून सांगता. प्रभुपादाक गोतूस हे हांव असल सगळे एटमॉस्फियर एडजस्ट येवचे जायना जाल्यार मागीर लेखता कसं म्हळ्यार रॉक म्युझिकाक 1000 गटले जन येवन हरिनाम संकीर्तनांत पार्टिसिपेट करचे जाल्यार तांचो चूक आसल्या आतां तुम गोत आसला म्हणके इवन जनवरी 1 समीत क्लब तांणी पुरा हरे कृष्ण कीर्तन जाता जानेवारी 1 आनी फॉरेनांत पुरा. तशीच प्रभुपाद लेखता रॉक म्युझिक आसता जाल्यार इथे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन केल्यार तांचो तप्प कसले. हांव गुरू जावन कृष्ण प्रचारा खातीर हांव खंय जाल्यार वचचें प्रभुपाद लेखता. आनी हरे कृष्ण नाम कोण आयकता कोण कीर्तन करता तांणी खंयचेय स्थितीर आसल्यार उरली नेक्स्ट जन्मांत सकल अधोगती पडची जावन तांकां वयर येवचेक एक चान्स मेळटा म्हणून प्रभुपादाल कितले करुणामय पळय प्रभुपाद. तांणी एक पण हरे कृष्ण कीर्तन केल्यार पुरो अधोगती देखून वयर येताची म्हणून सांगता. तशी तांकां हे पुरा यंग हिप्पी जनाक कसं म्हळ्यार तांणी LSD मर्जुआना ते सगळे ड्रग्स घेवचे तांणी लेखता तांणी आध्यात्मिकांत वता आसची तांणी वयर वता आसची खंयची लोकां वताची म्हणून तांकां कशें की जावका तांकां समय एक मार्गदर्शक ना. तांकां मती भ्रमे जावन आसता. तांकां आध्यात्मिक एक्सपिरियन्स कसलो म्हणून गोत ना कोणी सांगतल नाची. तश निमित्त प्रभुपाद लेखता हे संकीर्तन आंदोलन हे डान्स कार्यक्रमांत भागी जाता म्हणून प्रभुपाद लेखता. तशी प्रभुपाद ते दसो पुरा ते रॉक डान्स कडेन ते सकड पुरा फ्लायर सकड वांटितात के प्रभुपादाल फोटो कृष्णाल फोटो आनी पुरा खंय के वणटेरी पुरा सकड अणसून आसता के जन पुरा सकड टिकेटा खातीर
लायनर बुनस्ताचे लायनर 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 राबताचे पुरा कितल्या टिकेट दूध म्हळ्यारी $1.5 के टिकेट $1.5 टिकेटाक पूरा जन लायनर राबताचे पूरा प्रभुपाद 9 गंट्याक 9:30 तेगेल रूमा देखून भायर येवन येता मागीर 10 गंट्याक प्रभुपाद कीर्तनानंद रणचोर तेंगेल ಒಟ್ಟು येवन ते बालरूम थंय एंट्री करता ताण प्रभुपादान आयले सत शंखनी वाजिताच के आणि प्रभुपादाक येवच्याक अनुकूल जावच करे पुरा वाटेनी सोडता के आणि ते पुरा उद्बत्ती येनी हाजे लोभनाचे सकट फोरून बोलते म्हणे ते हॉलान भरत के पुढे कंची म्हणे सकट तयार करते देवान येवच तशी पुरा त्यांनी तयार करताची प्रभुपाद माती वैर कोण गंभीर जावन विलक्षण जन समूह दांटून वेर स्टेजार येवन बसत के अशें दिसत की प्रभुपाद एक व्हडलो देवदूतशी वाऱ्यार उबून आयल्या म्हणके एक देवदूत तशी दिसत के प्रभुपाद तशी मागीर मागशी हायलाइट करता आसत के हायलाइट करताना कृष्णाले लिहिले ओणतेरी कृष्णा लिहिली के अर्जुनान रथा बशिले कृष्ण रथ चलोसुचले कृष्ण कोळल वाजूत असले पिक्चर मागीर तृणावर्ताक दिश मारलेले असं सकड पिक्चर पुरा बॅकग्राऊंड दिसता आसके सकड जन चप्पाळ मारनो जय घोष घानो प्रभुपादाक वेलकम करता ते प्रभुपादाक ते एक मवाळ कुर्चेरी आसनारी प्रभुपाद बसतके प्रभुपाद सांगते आल्या नाका तू हरे कृष्ण महामंत्र बघी तू कसले थोडे सांग म्हणून सांगता आल्यान सांगता तागेल अनुभव ताणे कळलेले ताक कशी ग्रहण जालेले ते विषय पुरो सांगता मागीर आमी कशी न्यूयॉर्कांत प्रभुपाद देवस्थान ओपन केले कशी टॉम्किन स्क्वेरांत प्रभुपादान कशी कीर्तन केले कशी जना चेंज केले म्हणून आल्यान पुरो सांगता मागीर प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्राचे महत्व सांगून कीर्तन सुरू करता कीर्तन सुरू करता तेन्ना आल्यान हार्मोनियम वाजिता तेन्ना कीर्तन चड जाल तश के जन भारी उत्साहान पार्टिसिपेट करता के मागीर विंगड विंगड पुरा ऑर्केस्ट्रा टीम पुरा स्टेजार येता के तो रणचोर म्हळ्यार प्रभुपाद सेकंडरी तोवे लायक एक ड्रम प्लेयर के तोवे ड्रम वाजीत के मागीर सकड एक हिप्पीचे एक ग्रुप येवन स्टेजार येवन कलर ड्रेस विचित्र विचित्र ड्रेस घालल जन पुरा डांस करते कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे म्हणून कीर्तन जाते के पूरा ते हॉल फुल जन हात वयर उबरून नृत्य करतात के अद्भुत जावन आशिल्ले म्हणून सांगता मुकुंद अद्भुत म्हळ्यार अद्भुत हे सॅन फ्रान्सिस्को फर्स्ट टाइम असल एक संगीतोत्सव जाल्लेले आणि प्रत्येक जनान म्हणचीत आसले आता विंगड कोणाकणे व्हडले गायक असो कसले पद म्हणताचे जाल्यार सगळ्यांक ते म्हणू येना हे तशें ना हरे कृष्ण महामंत्र प्रत्येकल्या जन म्हणून सो प्रत्येकल्यान पार्टिसिपेट करूं जाता तसल एक नर्तन संगीतोत्सव फर्स्ट टाइम असल जाल्लेले म्हणून आल्यान सांगता असं तसल प्रभुपादान असले हांतू पार्टिसिपेट करता हांतू हांव सांगला म्हणके प्रभुपादाक कितले तांणी दुड्ड एक्सपेक्ट केलेले ते राधाकृष्ण देवस्थानाक जाता म्हणून तेन्ना कितले दुड्ड आयले प्रभुपादाक इंट्रस्ट ना जाल्यार दुडवाचे जाल्यार एक म्हणटा निंगिता $1,500 आयले म्हणून सांगता तेन्ना तो सॅम म्हळ्याक सांगता प्रभुपाद तू ट्रेझरर जा आणि हे दुडवाचल्याक पुरो सकट तू दवन घे म्हणून सांगता तेन्ना सॅम बदची ताका कसले अकाउंटिंग कसले गुतना जाल्यार प्रभुपाद ताका शिकयता
तो प्रभुपादाला येऊच्याक लय करता म्हणे प्रभुपादाला देखून कसली पण एक तत्व कसली एक उपदेश ऐकूच्या मेळटा ते निमित्त तागेल जीवन चेंज करू जाता म्हळेले श्यामाक भारी खुश जातके तशी प्रभुपाद एक ट्रेझरर अपॉइंट करता श्याम म्हळेल्याक अपॉइंट करता. आणि नेक्स्ट हांव सांगिल्लें प्रभुपाद व्हरडी करता कशी एक नाही 4 व्हरडी करता म्हणून म्हळेले 4 व्हरडी कर त्या कशी म्हणून हांव सांगता. जानकीली बहिणी जोन म्हणून असता ती मुकुंदानी जानकीली व्हरडी कळ्ळे ती जोन येवन प्रभुपादाक रांदप करूक हेल्प केलेली तशी ती जोन सॅन फ्रान्सिस्को येता प्रभुपादाक ती जोनाक प्रभुपाद म्हणे लायक जायना. प्रभुपाद कसले म्हण एक म्हणता ती जोन सांगता प्रभुपादाक ती जोन आणि मायकेल म्हणाले त्यांनी 2 जण फ्रेंड्स असताची तशी एक पण ती निमगिता प्रभुपादाक तुगेले चेडूं कोण म्हणून निमगिता तेन्ना सांगता तुम्ही पुरो मिगेल चेडूं न्हू म्हणटा तिका मस्त फील जाता प्रभुपादाल वेरी तितले प्रीत येता तिका जोनाक तुम पुरो मिगेले चेडूं म्हणून सांगता तेन्ना तिका खुशी जाता अयो प्रभुपाद कितले नमनेचे आमकां प्रीत करता म्हणून सांगता. आनी तिका जोनाक केन्नाय खंय जो टिबेट हिली प्लेस वचका म्हणून सकड मना आशिल्लें आसता प्रभुपाद तिगेल मना आशिल्लें सांगता तू टिबेटानी सकड वचत ना तुका ताजे पयशे वयली जाग्यार तुका पेटयता म्हणून सांगता तेन्ना तिका कळटा ह्यो प्रभुपाद सादारण मनुश्य मिगेल मना आशिल्लें समीत कळटा म्हणून तिका प्रभुपाद वेरी आनी भक्ती सांगता ती सांगता हांव तुगेल शिश्य जाता म्हाका दीक्ष दी म्हणून सांगता. सो जोन आणि मायकेल तांकां दीक्ष दी म्हणून सांगता. तीची जोन यमुना देवी काणी मस्त येता तीची जोन यमुना देवी जाता मागीर तो मायकेल गुरुदास जाता. सो यमुना देवी आणि गुरुदासाक दीक्ष दिवन जातरी मागीर तांकां व्हरडी करता प्रभुपाद. तशीच नेक्स्ट एक व्हरडीक जाली त्या व्हरडीक कळा पुरा जेवण गम्मत जनाक पुरा फिस्ट सकड हिप्पी जन पुसकड येता पळय तांकां पडटाना आशिल्ले केलो हिप्पी जन कसं करता की गसवा फालीं सकाळीं आमकां ब्रेकफास्टाक कसं की प्याज म्हणून बरयला म्हळ्यार दलिया आनी फ्रुट्स दीत तशें दिसता प्रभुपाद. फूल दीस रात्री येवन न्हिदात आशिल्लीं की सकाळीं मिस जेवचनाचें म्हणून तांणी पुरा हिप्पी जन ते तांकां ते पोट बरी दीत तशें प्रभुपाद पळय भूक आशिल्ल्यांक भुक्की आशिल्ल्यांक तांकां एक शीतल ते दिल्लेले मनशा वेरी कितले नमने कृतज्ञता येता म्हळेलें हे हिप्पी जनाक प्रभुपादाल वेरी प्रीत येता ह्यो आमकां पडटा भुके नाशिल्लो आमकां तो दिता असं म्हळेलें. फस्ट भूक आसका मनशाक भूक आसल्यार मात ते मेळ्ळेले प्रसादाचे वैर गौरव मोल पुरा कळटा. तशी ते हिप्पी जन प्रभुपाद प्रसाद आनी दिता हेनी व्हरडीक आनी पुरे अरेंज करता प्रसाद गंमत जाता तशी जन चड संख्येरी येताची. नेक्स्ट व्हरडीक प्रभुपाद कोणाल करता म्हळ्यार बोनी आनी ग्यारी म्हणून. बोनी म्हळ्यार तिक बोनीक गोविंददासी म्हणून नांव दिता प्रभुपाद इनिशिएशन करून. मागीर ग्यारीक गौर सुंदर म्हणून नांव दिता. तशी तांकां व्हरडी करता प्रभुपाद. फर्स्ट हांनी बोनी आनी ग्यारी तांणी तशीची प्रभुपादा लागीं येताची जाल्यार मागीर प्रभुपादाल कीर्तन प्रभुपादाल उलोवचे प्रीती हाजेन तांणी इन्फ्लुएन्स जावन दीक्ष घेताची मागीर प्रभुपाद तांकां व्हरडी करता. नेक्स्ट स्टीव आनी कॅरोलीन. स्टीवाक प्रभुपाद सुबला म्हळेलें दिक्षा नाम दिक्षा दिता. कॅरोलिनाक कृष्णा देवी म्हणून नांव दिता मागीर तांकां व्हरडी करता. मागीर मायकेल ताका दयानंद म्हणून नांव दिता. नॅन्सीक नंदराणी म्हणून नांव दिवन तांकां व्हरडी करता. तशी प्रभुपाद ह्या चॅप्टरांत 4 व्हरडी करता.
चार फाडी करून ह्या नमुने जेवण हे सकट मेळटना जन फुल फुल जन येवचे सूर जाता हांगा देवस्थानांत तांगेल पुरा काणी सांगल्यार मस्त डिटेल जावन सांगले कशी तांणी प्रभुपाद आले हे तत्वाक कशी आकर्षक जाले ते सकट तुम्ही डिटेली जावन वाजूका तेन्ना कळटा हांव थोडे थोडे सांगता असं तशी हानी प्रभुपाद नेक्स्ट प्रभुपाद मुकुंदाक कशी मृदंग प्ले करूक ट्रेन आम करता पळय तांकां सलेक वतना प्रभुपाद सांगता कशी मृदंग वाजूचे म्हणून मृदंग वाजूचे ते ताजे या सांगता रिधम प्रभुपाद कशी सांगता म्हळ्यार मुकुंदाक सुरेख या ना जाल्यार कष्ट प्रभुपाद एक म्हणटा बिश्टयता तशी न्ही म्हणून जाल्यार मुकुंद शिकता मारूक तशी त्या प्रभुपादाल कीर्तन एक मुकुंद या मृदंग वाजिता मागीर प्रभुपाद मॉर्निंग एंड इवनिंग हे कीर्तन हे प्रसाद निमित्त हे राधाकृष्ण मंदिर भारी फेमस जाता सॅन फ्रांसिस्को तो भारी फेमस अशी फेमस जाता की तांकां म्युनिसिपालिटी जनाक एक हे हिप्पी जन एक मात्ते दूख जावन आशिल्ले आनी सकट पिवन ते ड्रग्स घेवन पुरो सकट लढाई करून वचचे रोडार पडचे हांकां सकट धरून तांगेल घरा सोडचे तांणी सकट भारी कश्ट जावन आसता म्युनिसिपालिटी जनाक हे प्रभुपाद हांक सकट सम करता अशें पण तांणी प्रभुपादाक भारी एक होगळ सिताची इवन व्हड जन मुकुंड जन पुरा डिग्निटी तांणी पुरो सकट प्रभुपादाक भारी एक होगळ सिताची म्हळ्यार हे जनाक उद्धार करचे हांक ड्रग्स एडिक्शन देखून कशी भायर काडचे एक मात्ते दूख जावन आसता गव्हर्मेंटाक हे हिप्पी जना निमित्त मात्ते दूख आसता तसले आसतना प्रभुपाद हांकां चेंज करता म्हळ्यार सकट जन भारी होगळ सिता प्रभुपादाक कशी तांणी चेंज जाताची कशी प्रभुपाद आले हांतू कीर्तनांतू येवन प्रभुपाद आले ग्रुपांत येवन तांणी चेंज जावन तांगेल ड्रग्स घेवचे सोडून हरे कृष्ण महामंत्र जप करचे आनी प्रसाद घेवचे आनी सकट अभ्यासान तांणी दीक्ष घेवचे हे केलो जन दीक्षा घेनाची बट प्रभुपादाला येवन सेव करच्याक भारी खुश आसता केलो हिप्पी जनाक हांगे प्रभुपाद म्हळ्यार भारी प्रिती तांकां तत्वाची गोत ना कृष्ण म्हळ्यार कोण म्हणून गोत ना वट्रेल प्रभुपाद म्हळ्यार प्रिती आमकां तो अन्ना म्हणके प्रीती करता आमकां भुकेलांक वाडटा आसा करता आसा म्हळ्यार तांकां एक संतोष तशी तांणी प्रभुपादान कशें सांगल्यार आयकुचे तयार आसा कशें सांगल्यार आयकुचे तयार आसाची तशी हे हिप्पी जनाले चेंजीस येता गव्हर्मेंटाक आनी सगळ्यांक भारी खुशी जाता हे प्रभुपाद आले कृष्ण प्रज्ञा प्रचारा निमित्त भारी जनाक संतोष जाता मागीर प्रसाद भारी जनाक समित दिवचे करताचे तेन्ना प्रभुपाद सांगता आमी प्रसाद दिवचे म्हणजे जनाक वाडची म्हणजे रे ते प्रसादू दिवका म्हणून सांगता मागीर पुरा आयिल जना पुरा स्वागत करता हे जिवनात बेजार जावन आमकां एक करूण मेळका एक आश्रय मेळका म्हळ्यार तसले जनाक हे एक प्रभुपाद आले राधाकृष्ण म्हणून एक आस्पत्रे आशिल्ले ते आस्पत्रे आशिल्ले म्हळ्यार तांणी वाट विनाश जावचे तसले जनाक एक रक्षण दिव तसले आस्पत्रे आशिल्ले हे आत्मा मात्र न्ही इवन शरीर आनी मनाक समित एक सांत्वन दिवचे तसले एक सेंटर जावन आसता म्हणून सांगता निजांत तांणी भायर रोडारी गती निर्गतीक जावन रोडारी पूण आशिल्ले जनाक आनी ते ड्रग्स घेवन परिपूर्ण कंट्रोल नाशी रोडारी भोवन आशिल्ले जनाक हांगा
देवस्थाना येवन आशय मेळ्ळो तांकां एक जीवन चेंज जाल्लें भारी पुरा एक गव्हर्मेंट प्रति एक जन रेकग्नायज करता प्रभुपादाक भारी होगलसिताची जन पुरा तशी दनपार जेवण एक दिवस काय एक साल्वेशन आर्मी म्हळ्यार तांणी 40 जनाक सोडून वता के दनपार जेवणाक म्हण त्यांनी पुरो सकड चरित्रहीन जन काय तो लारी शिफ्ट म्हणून तो लेखता ह्या असल जनाक प्रभुपाद कसलाक आश्रय दिता कसलाक प्रभुपाद हांग सकड केर घेता म्हळ्यार ताका दिसता जाल्यार प्रभुपादाल कसं म्हळ्यार असल जनाक आमी एक सांत्वनाक प्रीती दाखयल्यार खंडीत तांगेल्यान चेंजेस येता म्हणून प्रभुपाद तांकां जेवणांनी वाडता पुरा करता पुरा जन एक मास्टर सुब्रमण्य म्हळेलो प्रभुपादाक भारी होगलसिता मागीर हर्षराणी सांगता हे एक पोलीस जना समीत आनी एक फ्री क्लिनिकशी हे प्रभुपाद तांकां भायर पोलीस जना कशें आशिल्ले प्रभुपाद कित सुलभ हांगा सकड हँडल करता म्हळ्यार सकड प्रभुपादाक सकड भारी लायक करताची होगलसिताची प्रभुपाद ह्या देवस्थान मस्त जिवाक रक्षण दिता आनी ना तर जाल्यार मस्त सकड वायट जाता आशिल्ले आनी एक युद्धशी जाता आशिल्ले इतले जनाक आश्रय दिवचे प्रभुपादाक कश्ट जाता जाल्यार तांकां आश्रय दिवपाची पडटा प्रभुपादाक असलान तूं कसले हिप्पी जना तूं कशें डील करचें कसले एक्सपिरियन्स ना जाल्यार एकच प्रभुपादाक गोत आशिल्लें कसं म्हळ्यार हरे कृष्ण महामंत्र ते एक सिद्ध औषध एक औषध तांकां चेंज करूंक एक औषधशी पवाड जावन एक मिराकल जावन तांगेले वयरी काम करता म्हणून सांगता आनी प्रभुपाद सांगता कसं देव सांगता कोण मिगेले शरण येता की हांव तसल जनाक हांव इवन रक्षण दिता आनी मरण कालार तांकां हांव पतीत म्हळ्यार उद्धार करता म्हणून प्रभुपाद सांगता सगळ्यांक तशी तुम्ही कृष्ण प्रजी घेवका जाल्यार हांगा देवस्थाना येवका संकीर्तना भागवयसुका आमी सांगिल्ले लेक्चर आयकुका आमी केले उपदेश फॉलो करका म्हणून प्रभुपाद तांकां सांगता तशी नेक्स्ट आमी प्रभुपाद कशी वॉकिंग करतना प्रकृती पळोवन कशी ते देवाले देवाक कशी तो पळयता आनी कसली प्रकृती कशी एक्सप्लेन करता म्हणून ते पळोवया तशी प्रभुपाद केन्नाय 6:30 घंटाक भायर वचया म्हणून सांगता वॉकिंग म्हाका खंय हरी म्हणून सांगता प्रभुपाद तांगेल्या शिश्याक तांणी गोल्डन गेटाक वतात थंय प्रभुपाद रूप पळोवन फूल पळोवन या कसं फूल हे कसले रूप म्हणून सकड निमीत के तेन्ना प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार हे पुरा झाड रूख बळ्ळी कितले संतोषारी देवाल सानिध्यान कितले संतोषार आसाची आनी अशीची आध्यात्मिक लोकांतू हे सस्य जीवन चैतन्यान तूं भोरून आसता म्हणून सांगता हे तांकां भारी आसता सस्य हे प्लांट्स ट्रीज तांकां तूं प्रज्ञ म्हणून सांगता तांकां तांतूय आत्मा आस तांतूची प्रज्ञ आस तांगेल ग्रहण शक्ती लिमिटेड म्हणून सांगता तशी प्रभुपाद सांगता कोणाक भगवंत पळोवका म्हणून आस तांणी फस्ट ताका जेवका आशिल्ले क्वॉलिफिकेशन फस्ट घेवका अर्हते फस्ट मेळका तांणी परिशुद्ध जेवका आतां एग्जाम्पल सुर्या पळोवका म्हण जाल्यार सुर्याक मोड सुतून आसा मोड आसल्यार सूर्य दिसता दिसना तशीच आमी सूर्य आसा जाल्यार आमकां दोळ्या दिसना म्हळ्यार आमी शुद्ध जेवतात जाल्यार मात दोळ्या आमकां देवा पळोवचें जाता म्हणून सांगता आनीक म्हणटा तांणी एक सरोवराचे कडेन वता ते प्रभुपाद ते मस्त हंस आसात उदकांत हंस पक्षी त्या पळोवन प्रभुपाद सांगता
भागवंत आता भक्त जनाक हमसाक कंपेर कोण आसता कसं म्हळ्यार इताक म्हळ्यार तांणी सदा काल कृष्णाले साहित्य वाजिताची आयकताची उलयताची हे कृष्ण साहित्य सुंदर जालेले सरोवराक आमी कंपेर करीत हे हंस भक्त जनाक कंपेर करच म्हणून सांगता. या जन पळय केन्नाय दिननित्याचे भौतीक प्रपंचाचे मॅटेरियलिस्ट वर्ल्डाचे उत्तर उलयता पळय तांणी एक कायल्या म्हणके म्हणून सांगता. प्रभुपाद ते एक पळयले दृश्याक कसले एक पुणी तत्व एक्सप्लेन करता. पळय हांगा पळय तुम्ही फातर पळयताची रोवन रोवन फातर पळयतात पळय ह्या असलेंची कितली की ब्रह्मांड लेखनातली ह्या फातरा मागे कितली की ब्रह्मांड सृष्टी जाता आणि प्रति ब्रह्मांडांत कितली की कोटी जीव आसाची म्हणून प्रभुपाद एक पळयतना एक कुडक आसता न्हू तांकां सांगता. तशी मागीर प्रभुपाद सांगता धवेची तांबड्याची फुलां पळोवन या भारी छंदस हे म्हाका पळयलें म्हणटा कृष्णा दर्शन जाला म्हण जाता असं म्हणून सांगता. प्रकृतींत प्रति फूल रूप प्रकृतींत कृष्णा पळयतलो प्रभुपादाक भारी खुशी जाता. मरे अनेक दिवस अनेक कडेन तांणी आपण व्हरताची थंय कसं नासता म्हळ्यार बातकोळी आसता के ते पळोवन आनी येवचे पळोवन ते बातकोळी भिवन तांणी लायनार वचून तांणी भिवन विंगड विंगड जातात की हुश हुश करता की तेन्ना तांणी सांगता यो आमगे स्वामीजीन येवची वाटेर आड्डे येताची म्हूण सांगता. प्रभुपाद सांगता तशें न्हय आमी तांणी आमकां आड्डे येत न्हय आमी तांकां बाद दिता आसाची म्हणून सांगता की. मागीर प्रभुपाद एक रुखामळा येता की रुखामळा येवन पळयता ते सकल रुखामळांतून ते पुरा ते पक्षींनी पुरा हागिल्स की हे कसले जर तूं म्हणून तांकां भारी आश्चर्य जाता की हे प्रभुपाद कसं निमिता पक्षीले हागिले आश्चर्य प्रभुपाद आमगेले कसं निमगिता हे कसं ना जर तूं कसं नाही म्हणून निमगीत के तेन्ना तांकां कसलेची सांगू येना निशब्द जावन रपता की हे पक्षीन हागिला का प्रभुपाद आमगेले कसं निमगिता म्हणून. तेन्ना प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार ह्या इतली हागिले पक्षील पळयल्यार पक्षी ह्या रुखा वयरी 2 वार पशी चड आशिल्ले म्हळ्यार हे पक्षीक समीत मोह म्हळ्यार ह्या रुखा वयरी आनी ते रुखार बांदिले गूड ताजे वयरी मोह म्हणून सांगता प्रभुपाद पळयाची. आनीक प्रभुपाद वतन वॉकिंग वतना पुरा ओल्ड एज जन सकड कस की चक्कर ते पुरा खेळचे पळयत के प्रभुपाद पळयाची हांगा आशिल्ले मानतार जनाक कसं करता म्हणून गोतना आमगेले वृद्धापाय समय कशी व्यर्थ जावन कसन खेळ न्हू सुण्याक माजराक अशी पुसून वेस्ट करता अशी निजांतून आमी आध्यात्मक मनोवृत्ती कल्टिवेट करता आमी जाल तितले हे जात पुणी देवाक नामस्मरण करता हे तांगे लाईफ टाइम मस्त वेस्ट करता कितली दुर्दैव संगती म्हणून सुण्याचे माजराचे पुरा सेव करता देवा सेव करचे बदलाक सुण्या माजरा सेव करता आसाची म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर नेक्स्ट तांणी प्रभुपाद शिष्य एक कडेन व्हरताची थंय हिप्पी लेक फेमस गुड्डुके हिप्पी जनाल फेमस गुड्डुके थंय दाखयताचे पळय हांगा नीलगिरेनी ओख रूख आसाचे थंय लायक ग्रीन टर्न आसून भारी निशब्द मौन जावन आशिल्ले गुड्ड्या वयर व्हरतात की पळय हांगा थोडे वेळान थोडे घंट्यारी एक राशी 100 गटल्या हिप्पी जन येताची आनी हांगा पुरे येताचे म्हणून. तेन्ना प्रभुपाद सांगता तशी जाल्यार तुमी ह्या गुड्ड्यार येवन हांगा कीर्तन करता हे भारी लायक जागो तुमी येवन हांगा कीर्तन कराची म्हणून सांगता. तशी प्रभुपाद तांकां युथांक एक सांगता. हे तशी ही आयची फर्स्ट चॅप्टर स्वामी हिप्पीಗಳನ್ನ आव्हानिस्तार म्हळ्यार चॅप्टर एंड जाले. नेक्स्ट सेकंड चॅप्टर नेक्स्ट शनिवार पळया. हरे कृष्णा. शिल प्रभुपाद की जय. शिल गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रेमानंद.